आज विजय उलयलो तुमचे कडेन सांसोड्याच्या इश्यूचेर कितें म्हटलं ताणें एक दोन मिनटां उलय इश्यू इज डिस्कस टुडे साइड आणि सीएमान सांगला हाय पावर्ड कमिटी जी तेजेर सीएम हा चेअरमॅन ती आपण बिफोर 25th आपयता म्हणून. पूण विजय उलयला तुमचे कडेन Bring a solution. Yeah, Vijay has discussed this. विथ यू I also, with me also, and we discussed this together with CM. CM is calling for a meeting before 25th. The issue of Margaon and other villages around Margaon and towns around Margaon has to be solved. सो खूप दिसांनी तुम्ही त्या एकठांय खातीर ती हाय पावर्ड कमिटी मिटींग जाय आणि एक मिटींग पयली जाय मागीर वी विल टेक इट. सो खूप दिसांनी तुम्ही बसपाचो प्रोग्राम आयज जालो मिटींग. मिटींग हिंगाच जातली सेक्रेटरिएटान वेर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसतलो दिगंबर, आलेक्स रेजिनाल, विजय आणि थिंगासरले दुसऱ्या आमदारांनी येवचे. कित्याक हो मोठो प्रॉब्लेम फुडें जावपाचो आहा तेंकां आजुनी जो जाला तो आतां सद्याक ते रोडाचेर गार्बेज बंद करता. मारगांव सिटी एवरी कॉर्नर देर इज गार्बेज. सेवेज टँकर्स आर बींग टेकन. आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू CCP मेयर. तशें कांय ना प्रॉब्लेम. आतां जालो दनपारची खबर आहे. काय ना रे. It is like they also get angry. How Saligam people are getting angry. They are also getting angry. So it will get resolved. It is not a big issue. What Saligam people are saying that wet garbage should not be spilled on the road. They leached पडटा ते पडोंक बनना. जे garbage open येता ते open आसूंक जाय. Let there be a proper system to carry wet waste and dry waste. This is the thing. कोणाय कुराक येतलो तेंकाच कित्याक. पूण CCPचे ट्रक्स बंद केल्या तुम्ही गार्बेजचे काय बंद करूंक ना. तशें काय ना. तशें कांयच ना. CCP sends their waste in a proper way in drums or also wet waste in proper truck. It will be accepted. आयज पिल Only that day it was stopped because they had sent the truck open and there was no, it is wet garbage. They don't send us dry garbage. So it was spilling down. सगळे लिचेड हाला पडटाले. आयज पिल्यान टँकर हाडिल्ले ते तुमी सॉर्ट आउट केले. इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड. ओके काय ना प्रॉब्लेम. आयज पिल्यान सिटीजन फोरमान एक सांगले की जेन्ना कॅबिनेट डिसिजन गेल्ले तेन्ना जयेश आसलेलो म्हणून एक्सपान्शनाच्या हितून. आर यू अवेअर ऑफ इट? Decision of expanding the plant at that particular time when it came in the meeting, not cabinet. Before that it came in our meeting. I had told that expansion is required, but first buying any plant फुडें वचपाक जाय जो तिसवाडी घाला. सो आयज प्रॉब्लम आमकां CCPची वेस्ट येता वेट वेस्ट. आमकां थोडो तालिगांवचोय आमी वेट वेस्ट घेता. तांकां खऱ्यांनी जेन्युइन प्रॉब्लम जाल्ले आहा CCPक आनी बांयगिणी हेका तालिगांव. नॉट ओन्ली फॉर देम. यू गो एंड सी इन विलेज पंचायत मेर्सेस, विलेज पंचायत सांताक्रूज, ते सगळे ते तिनूय पंचायती त्यो हेचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी सारखे दे आर इन टोटल मेस. दे डोंट नो वॉट टू डू विथ द वेस्ट. ते घेवन आमचे कडेन येता थिंगा ड्राय वेस्ट. आमी सांगता तांकां यू कीप इट देर ओन्ली, वी वील कलेक्ट इट. सो कोणाकूच आपली वेस्ट नाका, ड्राय नाका आनी वेटूय नाका आपल्या विलेजीन दवरलेली. पण कॅबिनेटान सिट्युएशन जाला. कॅबिनेट तेजे उपरांत हांवें कितें सांगलेलें, लेट द फायल of Baingeni get processed. So when before becoming a minister, I processed that file. And the file fude aile for that to get the possession of the land. It is there minuted. Concerned MLA was aware. Solid Waste Management Corporation meeting. I had told ex-CM that I need this file to be processed, and you speak to the CCP and get the land transfer. So माहिती कॅबिनेट मिटिंगेक लँडूय ट्रान्सफर जावपाचें डिसिजन जाला आनी एक्सपान्शन ऑफ प्लांटाचें डिसिजन जाला. So MLA was aware about it. Who was the minister? MLA was part and parcel of that cabinet. So he cannot deny today that they have not passed it. The expansion of the plant of Saligam is with the concurrence of the sitting MLA of Saligam. पण ती त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना तो प्लांट. तुम्ही अजूनही चुकीची गजाल करू. पण ताका वास येता म्हणटा ते पयस येतालो आमकां येतालो बिकॉज वी वर गेटिंग गार्बेज फ्रॉम नॉर्थ गोवा, दॅट इज रायट फ्रॉम ते हेचो हिंगासून येतालो, पोंडासून येतालो.
खंयसून वालपयसून येतालो वालपय न्हू म्हाका बिचोलचे जे सायडीक सगळ्याकसून थिंगासून येतालो इवन सांताक्रूज सान आंद्रे सगळे पंचायतीचो येतालो मेर्से पंचायतीचो येतालो